राज्यातले मायनिंग हे एका वेळार राज्याच्या येणावळीचो एक मुखेल भाग आशिल्ले, पूण 2012 वर्सा खण बंद जाले उपरांत खणींचेर काम करपी जायते कामगार आनी खणींचे निंबून आशिल्ले लोक बेकार जाले। आता सर्वोच्च न्यायालयान उरिल्ल्या लिजांची राज्य सरकाराक पावणी करपाक सांगल्या, जाल्यार मायनिंग वर्कर्स युनियनान मुख्यमंत्र्या कडेन मागण्यो केल्यात। पळयात। खण उद्योगाचेर आदारून आसलेली साबार कुटुंबां फाटल्या कांय वर्सां सावन बेकार आसात। सरकारान हो उद्योग परतून सुरू करपा खातीर गरजेची पावलां उबारची अशें राज्यांतले खण कामगार फाटल्या कांय वर्सां सावन मागत आयल्यात। पूण सर्वोच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खण लिजांची पावणी करपाचो आदेश दिलो। त्या उपरांत कामगारांनी आदी ह्या उद्योगात आशिल्ल्या कामगारांकच कामार परत घेवचे अशें मागलां। ह्या विशयाचेर आयज मुख्यमंत्र्या बरोबर तेंची चर्चा जाली। पळयात। जे रिट्रेचमेंट किंवा आनी स्कीम कितें त्याच्या बरोबर एक कंबायन मिटींग आमची युनियन आनी तुमची ती घेता। दुसरो विशय जो टेंडर कंडिशन आसपाक जाय म्हणटा ऑलरेडी वी हॅव डिसायडेड जे वर्कर ज्या म्हयन्यात काम करता जेणी जॉब मागीर ताका घेतल्या उपरांत ताका कंपल्सरी घेवप हें आमचें कंपल्सरी कंडिशन आसा। बाकीचे सेफ्टीच्या नुसार आमी ऑलरेडी प्रयत्न करता। आमचे लेबर वेलफेअर फंड आनी हाजो म्हणजे लेबर कमिशनराक ऑलरेडी सांगप जो कितें उपाय करपाक शक्य आसा वॉट एवर द थिंग्स पॉसिबल तितके कामगारां खातीर करता। पण 100% आमी सरकार म्हणून पूर्णता कामगारांच्या बाजूने ठामपणे आसा। परत मायनिंग सुरू करपाक जाय म्हणून आमी घेतलेलो हो निर्णय 100% त्या खातीर आमचे कडल्यान जे कितें करपाक जातलें पयलीं तितक्यो गजाली आमी करता। कांय ठोस मुद्दे मुख्यमंत्र्याचेर फुडें दवरले। एक म्हणल्यार की कामगारांक जुना उपरांत मिनार आसतले मायनीचेर आसतले वो ना वो काडटले वो कितें करतले तेज्या बद्दल सरकारान काळजीदारपणान इंटरवीन जावन मध्यस्थी घेवन मिनारांक आपोवन मालकांक आपोवन ताचेर चर्चा करून सगळ्यांक आपोवन चर्चा करून फुडली वाट काडपाची आनी कामगारांक वेवस्थीत बरें फुडार दिवपाक वावुरपाचें। दुसरें जे पळय कामगारांक समज खाली केले आनी जे कामगारांक फाल्यां कामार घेतले केन्ना घेतले तें आतां कांय क्लियर ना। जर गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान हे लिजस घेतले जाल्यार आश्वासन दिवचे ह्या कामगारांकूच घेतले। मिनरांनी जर लिजस घेतले जे डॉक्टर शेटयेन सांगलेल्या भाशेन बाब आमचो शेट MLA शेट ताणें सांगलेल्या भाशेन की फाल्यां ह्या मिनेरांनी जे पळय लीज सोडल्यात तांणी कामगारांक त्याच कामगारांक घेवचे। फाल्यां ऑक्शन जाले जे नवे लीज होल्डर्स जे तयार जाले जाल्यार तांणी कामगारांक कामार घेवचे। जे फ्रॉम 2012 जे कामगार कामांतले भायर पडल्यात त्या सगळ्या कामगारांक कामार घेवचे दर एका लिजावयर। आनी ज्या मेरेन तांकां काम मेळना ज्या मेरेन ते कामासून पयस आहात त्या मेरेन तांकां रिटेन्शन अलावन्स एक 15,000 मागल्यात आमी दर म्हयन्याक। आनी त्याच बरोबर गोवा मायनिंग वर्कर्स रिट्रेंचमेंट स्कीम म्हणून एक तयार करची जाच्या वरवीं कामगारांक जशे गोवा लेबर वेलफेअर बोर्डान रिट्रेंचमेंट वर्कर्स स्कीम आहा ऑन दॅट पॅटर्न ताच्याकी मातशे सुदार करून कामगारांक मायनीच्या संरक्षण करचे अशी आमची मागणी आहा। आमच्या बरोबर आयज सगळे कामगारांचे फुडारी हांगा हाजीर आहात आनी त्याच बरोबर कॉम्रेड सुहास नाईक एडवोकेट आमचो हाजीर आहा आनी सगळे हांगा हाजीर आसलेल्याक आनी सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां मेळलेल्याक। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।